नमस्कार. ह्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय असा महत्वाचो आनी तो म्हळ्यार मायनिंग ऑर्डिनन्साचो. जेन्ना इतली कायदेशीर आनी शब्दान जड अशी जेन्ना ऑर्डिनन्स येता आनी जेन्ना गोंयचेर आनी गोंयच्या समाजाचेर ताचे इतले दुरगामी परिणाम असतात तेन्ना ते समजून घेवप खूब गरजेचें आनी ताचे परिणाम कितें, इम्प्लिकेशन्स कितें हें जाणून घेवप खूब गरजेचें. 3 मानेस्त स्टुडियो भितर जी ही ऑर्डिनन्स आपली मतान किंवा आपली इंटरप्रिटेशनान जायना पण तुमच्या मुखार मांडटले आनी तातूंतल्यानच खंय तरी खंयची इंटरप्रिटेशन खरें प्रॅक्टिकल आनी तातूंतल्यान मुखार वचपाचें ताजी घडये आमकां दिशा मेळटली. पयली आसात ते म्हळ्यार मिनेर आनी जाणी फाटले 2 दीस म्हाका दिसता हाजेर बरीच तकली लडयल्या ते हरीशबाब मेलवानी. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात तांकां कांयच लागना, न्यूट्रल पॉयंट ऑफ व्ह्यूवा लागून ते कायदो कितें म्हणटा इतलेंच सांगतले ते क्लियोपात बाब कुतीन. स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हणजे बरोबर तांची इंटरप्रिटेशन घडये मेलवानी बाबाच्या कंप्लीट विरुद्ध आसपाक शकता ते रमेश बाब गांवत. स्वागत. हांव क्लियोपाचो सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तांची इंटरप्रिटेशना मरे मागीर या. तुमी हे वाचल्या द मेन वील स्टार्ट विथ द रिन्युअल आस्पेक्ट ऑफ इट. तुमची इंटरप्रिटेशन कितें की गोंयची मिना लिजां सद्याक जी आसात ती फुडली कितली वर्सां मेरेन चलतली आनी कितली वर्सांनी तांचें ऑक्शन जातलें? See, according to me, this issue, there is a grey area, completely grey area, because firstly they say that they shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending 31st March 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of the renewal period, if any, or a period of 50 years from the date of grant of such lease. Now, that date of grant of such lease, this is a issue that needs clarity. Now, whether the grant now is that period or when it was first granted. Now, if it is taken as a lease when it was first granted, then in any case it will not last beyond 2020. But that from where is the date of grant is a issue to be. Why is no clarity. Why is that issue? Why is there no clarity? See, there is no clarity because the issue is like this: whether grant what they have now granted is a lease or it is an extension of the lease. Now, if it is considered as a grant, then it could go up to 50 years. But if it is an extension, then when was it first granted? See, these are issues. These are certainly grey areas. And according to me, this ordinance is creating more confusion than it is clearing the field. But can we एक गजाल आमी सेफली एज्यूम करपाक शकतात की गोंयांतली ज्यो लिजीस आसात ज्यो रिन्यू जाल्यात सध्या at least they are safe till 2027. Yes, they are certainly safe till 2020. आणि जो अजूनपर्यंत रिन्यू झाला yes, तांची कितें? No, they will have to follow the auction route. There is no other way. There is no other way. Okay. तुमचे इंटरप्रिटेशन कितें रिन्युअलाच्या मुद्द्याचेर? क्लियोपात बाब म्हणतात की देयर इज अ बिग ग्रे एरिया which is creating huge confusion. 100%. तुमचे इंटरप्रिटेशन कितें? त्याच्याबरोबर दुसरे आणि ऍड एडिंग टू द कन्फ्युजन. एडिंग टू द कन्फ्युजन सरकारानच कन्फ्युजन केला ना तेच सांगता. प्रचंड मोठे. साधी गजाल म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी घेऊन तुम्ही रिन्युअल आता केले असे म्हणून तुम्ही ऑर्डर काढतात. ऑर्डर काढूंक ना अजून जे कितें केला ते. आता स्टॅम्प ड्युटी घेऊन करपाक जाय ह्याच्या संदर्भात खंयचेच सेक्शन उलयना जाल्यार ते सोडून दी. म्हत्वाची गजाल अशी आसा की जेन्ना तुमी अजुनूय लीज रिन्यू केली म्हणटात आनी सबसिक्वेंटली इमिजिएट नोटिफाय करिनात ती, तर नोटिफिकेशन न येता ती आमी कन्सिडर कशी करप? आता हे गॅझेट आमचे गॅझेट ना, हे ऑर्डिनन्स गॅझेट जालें न्हय ते. तशें तुमी केल्ली लीज रिन्यू केल्ली लीज स्टॅम्प ड्युटी घेवन नोटिफाय करा. अजूनय कित्याक रिलक्टन्सी आसा? आणि आता ऑर्डिनन्स येयलो न्हय ह्याच्या नंतरय आता तुम्ही लीज रिन्यू करपाक सुरवात केली. कालूय लीज रिन्यू सुरू केल्या. म्हणजे हो प्रकार जो आसा ना इतके कॉम्प्लिकेशन्स आणि गुंतागुंती करून दवरता की लिगली हेका आमी खंयचे हेका खरें मानप. हे रिन्युअल क्वेश्चन हियर इज वेदर दे हॅव ऑलरेडी रिन्यूड. If they are already renewed before the ordinance, then they are safe up to 2020. If they are not renewed, then they may not be within the ordinance. Is that you have to notify it. Moment you renew the lease, you have to notify it. तुम्ही किती म्हणता जोपर्यंत नोटिफाय जायना तोपर्यंत you are not ready to consider it as go for a registration. It is to be registered.
ती तुम्ही करपाक म्हणतात जोपर्यंत गव्हर्नमेंट नोटिफाय करना करिना, तोपर्यंत इट इज नॉट रिन्युअल इनव्हॅलिड माझ्या दृष्टीन सांगता. आता पळयतले जाल्यार दीस ऑर्डिनन्स इज ऑल इंडिया ऑर्डिनन्स. इट इज नॉट ओनली गोवा ऑर्डिनन्स. करेक्ट. So if you see from all India basis, it makes perfect sense. Absolutely. Why Goa has come into the limelight, and for us, A, we are in Goa. B, in 87, there was an act passed by Parliament which converted all concessions, सगळे concessionaक लीज केले 87 ते लीज जाले. आता प्रश्न कितें जाता, whether 87 onwards it was a fresh lease because it did not exist as a lease before. पहिली लीज नाशिल्ली ते कन्सेशन आशिल्ले. ग्रांट ऑफ लीज आसा. ग्रांट ऑफ लीज आसा तो किंवा तो पयलो रिन्युअल आसा तो प्रश्न तेन्ना म्हत्वाचो नाशिल्लो, कित्याक सगळ्यांक आशिल्ले बाबा काम करपाचें. आतां सुद्दां प्रसंग कसो आसा, ह्यो गोश्टी ज्यो आसा आमी मागीर क्लॅरिफाय करूंक शकता. सद्या म्हजें मत कितेंय जालें 2020, 2027, 2030, 50 years, 20 years ते आमी एक सायडीक दवरया, निदान काम चालू करया. मायनी चलपाक जाय. लोक बेजारल्या हे गोश्टीन आमी जर गुंतले आनी ते पेंडींग परतोन उरले, लोक बेजार जाता. म्हाका एक गजाल one more thing, if that 87 is taken as the date of lease, then it goes up to 2037. 37 because it says that it is valid for 50 years. 50 years. No, but whether period before 87 when the mine owners were under concession And the mines were operating. Correct. Yeah. Whether that period is to be taken for the 50 years period or not is also a matter to be. That needs to be clarified. Yes. That needs to be clarified. आता 19 तारखेर रिन्यूड Huh? रिन्युअल ऍप्लिकेशन. You are saying that 1987 is the first renewal. फर्स्ट रिन्युअल. So, If 1987 is it the is not a grant. Correct. Not a grant. It is not a grant. It is So the first renewal. Correct. If 1987 is the first renewal, then up to March 2020. All the leases. Yes. आणि जांची रिन्युअल जाला ते till 2027. Correct. म्हजें म्हणणें वेगळें. आता 2020 पर्यंत शांती दवरया. हय. ते कितें मदें 5 वर्सां मेळटा तातूंत ती क्लॅरिफिकेशनां करया, पूण पयलीं आमी कामाक लागोया. म्हाका एक गजाल सांगा, कामां लागपाचे जेन्ना मुद्दो ह्याच ऑर्डिनन्सा भितर एक आसा की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन करपाचें आनी 1/3 ऑफ द रॉयल्टी जितली अमाउंट तुमी पे करतात तो हांगा वतलो आनी दॅट वील बी यूज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द मिनरल बेल्ट. ऑलरेडी मायनिंग इंडस्ट्री बोवाळ मारता की बिकॉज ऑफ द फॉल इन इंटरनॅशनल प्रायसीस दिस इज बिकमिंग अनएफोर्डेबल. नाव यू हॅव बीन आस्क्ड टू पे 5% मोर. हय. ह्या ऑर्डिनन्सा उपरांत ऑल्दो देर इज अशें एक रूट जरी मेळ्ळो सुरू करपाचो, एफोर्डेबिलिटीची कितें मेलवानी बाबा? अफोर्डेबिलिटी प्रश्न वेगळो येता. पयलीं जाल्यार जी एरियान तूं मिनरल काडटा पळय, हय. आय थिंक इट इज जस्टिफायड कितें तरी थंय परतोन घालपाचें जे, कित्याक मिनरल इज एक्झॉस्टेबल. ते संबंद जगभर उरचे ना टील युअर लायफ टायम. इट मे एंड सून ऑल्सो. सो आय थिंक हें जस्टिफायड आसा आनी लोकांनी तें फारीक करूंक जाय खोशयेंसान. आतां तो एक्सपोर्ट ड्युटी जो आहा पळय 30%, दॅट मे नॉट बी जस्टिफायड एंड ऑलरेडी इट इज अंडर रिव्यू. कारण की इंटरनॅशनल मार्केट जी मूव जाल्या तो 30% जेन्ना लायिल्लो पळय तेन्ना मार्केट हाय आशिल्लो. आतां सरकार सुद्दां जाणा की ती मार्केट पडला, जाल्यार तो एक्सपोर्ट ड्युटी जर काडलो आनी हो 5% जर लायलो, आय थिंक दॅट मनी वील गो टू द रायट प्लेस. जे एरियान मायनींग बेसिकली डिस्ट्रक्टीव. तुका कितें तरी खणचें पडटा तें काडपाक, नाल्यार तुका काडूंक मेळना. बरोबर. आनी थंय जर तूं जर दुसरें डेव्हलपमेंट तुम्ही किती म्हणतात एक्सपोर्ट ड्युटी कितली कमी करची? एक्सपोर्ट ड्युटी शूड बी नॉमिनल 2%. 2%. नावाक मात्र एक आसूंक जाय, कारण की तातूंत तुका रिकॉर्ड मेळटा कंट्रीक की म्हाजो माल कितको एक्सपोर्ट जालो किंवा 1%. आर यू हॅपी विथ दॅट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वेर द मनी विल गो बॅक टू द मिनरल बेल्ट? अधिक बरें पडटलें तें. बरें पडटलेंचें कारण अशें की आतां पर्यंत सरकारान इतके सगळे सरकशी बऱ्योच केल्यो, स्टॅम्प ड्युटी घेतल्यो म्हणून रिन्यू करपाक जाय म्हणून, पण सरकारान एकय असो कल्प्रीट कोण बाबा हो हू इज द कल्प्रीट आयडेंटिफाय करूंक ना. इट इज अगेन्स्ट लॉ, द स्पिरीट ऑफ द लॉ वायलेशन्स. कित्याक पयलीं तुमी आयडेंटिफाय करा कोण चोर ते. सरसकट जर तुमी स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या म्हणून जर तुमी सगळ्यांक जर दिवपाक लागले, ही चुकीची तुमी ट्रेडिशन. रमेश बाबा, हांव कितें म्हणटा, पण आतां जे पळय रॉयल्टी घेयना न्हय, ताकाय तुमचो विरोध आसा मायनवाल्यांचो, हे योग्य आसा. ताका विरोध ना. जो गिल्टी आसा ताका पनीश करूंकूच जाय. कोण सेन्सिबल मनीस असो उलोवचो ना की ताका सोड तूं. सरकारान केलें न्हय, एक्शन स्पीक्स लाउडर दॅन द वर्ड्स. हांव कितें म्हणटा, जे पळय हे मिनरल डेव्हलपमेंट फंड आसा तो आतां आमी पळयला रॉयल्टीचे जे पयशे स्टेटीक मेळटा पळय ते अजून खंय डेव्हलपमेंटाक वापरूंक ना. सो हांगा कंपल्सरी ते डेव्हलपमेंटाक वतले. ती दिशा सरकारान पळयल्या.
तो हांगा फर्स्ट टाइम इल्लिगल मायनिंगाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट इज टेकिंग अ व्हेरी फर्म स्टँड, मेकिंग इट अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स, 5 वर्साची इम्प्रिझनमेंट आणि 5 लाख रुपीज पर हेक्टर फायन. हाव आर यू लुकिंग एट इट की देर इतली गरज कशी दिसली की बिकॉज ऑफ गोवा, बिकॉज ऑफ कर्नाटका दिस वॉज इनएविटेबल? No. See, as far as making it cognizable and imposing fines, it was certainly inevitable. But that it is a good thing that these things have been incorporated into the law by directly saying that the state government shall prosecute, and not only that, the special judges would be appointed. So it's a good पहिले ते प्रोविजन situation. नाशिल्ले MRD एक्टान जर कितें जर जालें प्रॉब्लेम जाल्यार पुलिशे फाटल्यान Correct. जावचें It would पडटालें. be a new investigation by the police. मायन्स डिपार्टमेंट इज empowered. सो आय सी इट एज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह स्टेप. आणि जर कडक जर कायदो ना जाल्यार लोक धुमसाणां करीत रावतले. बेसिकली तुम्ही किती म्हणटा मिलन, गोंयांतली जी आतां इल्लिगल मायनिंगाची जितली प्रकरणां आसात हय. ती प्रकरणां आफ्टर दीस ऑर्डिनन्स विल बी ट्रीटेड ऑन दीस बेसिस. हय, आफ्टर दीस ऑर्डिनन्स विल बी ट्रीटेड ऑन दीस बेसिस. वॉट अबाउट केसीस ऑलरेडी रजिस्टर्ड? आता त्या सरकाराक डिसायड करचें पडटलें न्ही. दे वील हॅव टू सी वॉट टू डू बिकॉज दॅट कॅनॉट गो अंडर दीस. ताका कायदोच नाशिल्लो पयलीं फॉर द कितें फर्स्ट टायम. म्हणटा यू वॉन्ट ऑल दोज केसीस टू बी इमिजिएटली रिझॉल्व. इमिजिएटली रिझॉल्व अँड ट्रायड अंडर दीस ऑर्डिनन्स. ह्या ऑर्डिनन्स कित्याक हे ऑर्डिनन्स वापरून जर आतां सरकारान कितें केल्लें ते रेग्युलरायज करपाक सोदता जाय जाल्यार हेका इन टोटो इम्प्लिमेंट करपाक वाव दियात न्हय तुमी. म्हाजें अशें म्हणणें स्टेटीनय करप तें. दुसरें आनी एक इंट्रस्टींग एक पॅरेग्राफ वाचून दाखयता तकलीफात तुमकां. हे एक सुप्रीम कोर्टचे जजमेंटाचे भितर एक मायन ओनर आणि त्याच्या भितर आसा जजमेंट जाल्लें आसा. पॅरेग्राफ वाचून दाखयता म्हत्वाच्या बाबतींत. As such, prayer made in application that state government be restrained from selling extracted mineral ore and only applicant could be permitted to dispose of same by itself cannot be accepted without renewal of mining leases. All the leases would be deemed to have expired and state of had passed an order suspending mining operations and no mining activity was being carried out in the state of Goa after said date. Hence, application filed is wholly misconceived. म्हणजे तुमचे लिजी रिन्यूवय करूंक ना हे 14चे हेचे जजमेंट एक कंपनीन फायल केल्ले आमकां एक्स्ट्रा. तुम्ही कितें म्हणटा? आमी म्हणटा हे जर सगळें एकत्र घातले जाय जाल्यार हो जो घोळ आसा गोंयच्या मायनिंगाच्या बाबतीन तो आनीक वाडटलो. See, the old offences can go to the new courts to be constituted. Can go because they are under the ordinance. Because no it- new it- offense. No, it under the all- ordinance, no new offences are created. They are only creating a speedy Mechanism. So there is no difficulty in those offences also going to special courts. And at the special court they are giving the power of session court to the Session special court. Correct. तिसरी गजाल जी महत्वाची आसा ती म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें की तुमची लिजा रिन्यू जाली नाशिल्ली. सो वॉट एवर मायनिंग यू डीड फ्रॉम 2007 to 2012 is illegal. The entire business was illegal. Melwani Bab, your interpretation, I know it will be very optimistic interpretation. What is your, does this ordinance make that entire period legal and gives it that sanctity? That is what it says, though. You are right on it. To 2020. So where is the question of illegality? If the leases are valid till 2020, there was no illegal mining in Goa from 2007 to 2012. See, what Supreme Court has said was before this ordinance. After the ordinance, can it say the same thing? No. That is the question. I don't Okay, agree. now after taking, I knew that's why I took him first.